नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मये वांयगणी तशेंच अडवलपाल ग्रामसभेत तपलो मिना खणीचो विशय। मये वांयगणी अनियंत्रीत मिना खणीच्या वेवसायाक लागून शेती वेवसायाचेर हावळ तर फोमेंतो खणीक दिल्ली एनओसी घेवची फाटी थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। आयतारा राज्यात गाजल्यो ग्रामसभा दिकरपाल दवरले नव्या भाजयेच्या बाजाराचो प्रस्ताव। अधिको कंपनीक बांदकाम परवानो दिल्ल्यान तापली अवेडे कोटमीची ग्रामसभा। वेदकी खांडोळेच्या ग्रामसभेत महत्वाच्या विशयांचेर जाली चर्चा। शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात फक्त देवनागरी कोंकणीतूच शिक्षण दिवप योग्य। रोमी भाशेतूय बोली आशिल्ल्यान हें शक्य ना म्हणटा फादर मावजे नातेर। कोंकणी मराठी वाद नासलो तर समांतरेन दोनूय भासो वयर सरपाच्यो फादरान उक्तायलें मत। सरकारान दूधसागर पर्यटन हंगामाच्यो सगळ्यो मागण्यो करच्यो मान्य। कुळें दूधसागर जीप टूर असोसिएशन आनी थळाव्यांनी दूधसागर देवाक घाले गाराणें। तिवरे वरगांव ग्रामपंचायतीत पयल्याच फावट जाली बायलांची ग्रामसभा। ग्रामसभेक सुमार 80 बायलांनी घेतिल्लो भाग। आनी पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या माजोड्डा आनी उत्तोर्डा दर्यादेगांचेर जाता दुर्लक्ष। दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा शेक दर्यांनी उबारले पर्यटकां खातीर तात्पुरते लाकडी पूल। आता खबरो विस्तारान। मये वांयगणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत मिना खणींच्या विशयाचेर परत एक फावट चर्चा जाली। अनियंत्रीत मिना खणींच्या वेवसायाक लागून शेती वेवसायाचेर हावळ आयल्या। बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या मायनिंग उत्खननाक आड कारवाय करपाक पंचायत अपयशी थारल्या असो आरोप थळाव्यांनी ग्रामसभेत जालो। आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक मिनाखण तशेंच एडपी गोरवां आनी हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली। अनियंत्रीत मिनाखणीच्या वेवसायाक लागून शेती वेवसाय काबार जाला। लागीं 25,000 एकर जमनीची सुपीकता नश्ट जाल्या। फुडाराक मिनाखणीक लागून शेतां पडींग सोडची पडटली म्हूण शेतकारांनी खंत उक्तायली। मिनाखणीक लागून शेतां काबार जाता म्हूण कितलीशींच निवेदनां दिल्यात, मात अजून मेरेन सरकारान कांयच पावलां उबारूंक ना। पंचायत लेगीत मायनिंग उत्खनना आड कारवाय करपाक अपेशी थारल्या असो आरोप शेतकारांनी केला। मये परिसरात जे मायनिंगचो दुष्परिणाम जालो त्याचे जे परिणाम आसा ते आयज आमच्या शेताचेर जाल्ले आसा आनी हेका लागून शेतान आयज खंयचीच मशिनरी जी आसा ती चलना। आमी फाटले वर्स पासून हातीन म्हणा किंवा कोणाक तरी अशे भायले मशिनरी हाडून कशी तरी शेताक केली। आयज अशी परिस्थिती आसा एकूय मशिनरी वालो ट्रॅक्टर वालो थंय येवपाक तयार ना। इतली दलदल सदृश्य परिस्थिती जाल्या की थंय आनी शेत करपाची परिस्थिती ना। साधारण 25 ते 30 हेक्टर एरिया ही सगळी आता अंदू पडींग जातली हो आमकां भंय दिसता। कित्याक आमी आयज मेरेन आमच्या जाणट्यांनी आमच्या कडेन शेतां दिली, आयज मेरेन आमी पडींग सांडूंक नासली, पूण आतां ती अंदूच्यान आमकां पडींग सांडची पडटा कारण ते मशिनरी खंयचीच वचना। आमी पयशे दिवपाक तयार आसा, मशिनरी सगळ्यांक दिवपाक तयार आसा, म्हणून मशिनरी घालची कोणूच ना। जाल्यार हेचेर खूब फावटी आमी निवेदनां दिल्या किंवा जे ओपन हियरींग आमचे मायन लिजाक लागून जाल्ले तेन्नाय आमचो प्रश्न उठयला, पूण हेचेर ना सरकारान दखल घेवना किंवा जे पयलींचे लीज होल्डर हांगासले मायनिंगचे तेंच्यांनी दखल घेवंक ना। आतां आमी करप कितें, कोणा कडेन वचप? रस्त्यार येयले पोलीस दांडगाई करता, कोर्टान गेले ते 7-7, 8-8 वर्सां आमच्या न्यायाक निकाल दिना। आतां आमी करप कितें? तर आमी आतां सरकाराचेर हें दवरता आनी आमी अंदूच्यान शेतां आमी करिना, कित्याक आनीक आमकां पर्यायूच ना फुडें। जो पर्यंत शेतां आमची पूर्ववत जायना तो पर्यंत आमचे पूर्ण पिकाचे पयशे आमकां दिवचे आनी जेन्ना शेतां सारकी जाली त्या मेरेन आनी तुमी नुकसान भरपाई नाका आमकां आनी तुमचें कांय नाका। कितके हेक्टर आसा ते? जवळ 25 हेक्टर एरिया आनी कितके डिपेंडंट आसा? जवळ 150च्या वयर डिपेंडंट आसा। ग्रामसभा आनी आमी ग्रामसभेक फाटले ग्रामसभेक आमी आमचो ठराव मांडलो तो वेदांतचो आमी चालू जाल्ले कितें जी इलिगल एक्टिविटी आहा न्ही कंपनीन आमकां पंचायतींतली कारवाय करची आनी ती जी इलिगल आहा ती डेमोलिश करची म्हणून। पण आयज मेरेन आमकां पंचायतीन तेजेर कारवाय करूंक ना
आम्ही सॅटिस्फॅक्शन करत झाले तेच करून ना त्यांच्यानी आता फक्त कंपनी बँकेत कसा मिळाला एक आमची पंचायत किती त्याचे कारवाई ना आज जर पंचायती केली ना रेव्हन्यू काम आलो आज कोट्यांनी पैसे ते खर्च करता त्यांना आम्ही ग्रामसभेक आम्ही ग्रामसभेला आम्ही सुरू केल्या जे आमचे आम्ही कंप्लेंट केले न्हू ते किती केल्या जर आज आमचं लोक त्यांचा विषय आमचं जर तुमच्या सॉल्व्ह करून गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मायनिंग सुरू करपाक फोमेंतो कंपनीक दिल्ली NOC फाटीं घेयात अशी मागणी आयतारा जाल्ले अडकोलपाल पंचायतीचे ग्रामसभेत लोकांनी केली. ग्रामसभेक सरपंच गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली. सरपंच नाशिल्ल्यान उपसरपंच मीनश्री गांवकर हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलवाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. ग्रामसभेक लोकांची संख्या कमी आशिल्ली तरी लेगीत लोकांनी आपले प्रश्न नेटान मांडले. 2 फावटी ग्रामसभेत विरोध करूनय पंचायती मायनिंग सुरू करपाक NOC दिल्ले खातीर लोकांनी तिरक उक्तायली. मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EI म्हळ्यार पर्यावरण अपघात मुल्यांकन रिपोर्ट फटीचो आनी गांवाक काबार करपी आसा असो दावो लोकांनी केला. आयच्या दिसा ह्या 27 ऑक्टोबराची मिटींग जाली त्या ग्रामसभेन जी आमच्या ग्रामसभेन फोर्टनायटली मिटींगेन NOC दिली फोमेंटो रिसोर्सीस ह्या मायनिंगेन आमच्या थंयसर मायनिंग चालू जावपाची ताका NOC दिली. त्याच्या नंतर जी EC जाली ताका लोकांनी खर विरोध केलो आनी ती जी NOC दिली फोर्टनायटली मिटींगेन ही ग्रामसभेन पंचायत मेंबरान सेक्रेटरी फोटोन दिले की हे तुम्ही केला तर ऑन केलें आणि ही दिवप करची म्हणून आणि सगळ्यांनी आता ठरता की NOC ही ताबडतोब दिवप करपाची कारण त्यांच्यानी जी कंडिशन घातलेली 6 महिन्यांनी आमकां जे तुम्ही जे लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते कशें सॉल्व करतले हे रिटर्न दिवपाचें म्हणून मागले ते कंपनीन अजून मायनिंग कंपनीन जी हांगासर सुरू जावपाचें तेंच्यांनी फुलफील करून इन रिटर्न दिवंक ना. कसलीच कितें खबरबाद न घेता आसतना ही मायनिंग चालू जावपाची आसतना करपाक गेली ती NOC म्हणटात ते आतां ग्रामस्थांनी खर विरोध करून NOC फाटीं घेवपाची केल्या. आणि त्याच प्रमाणे हेर जे विषय आसले तेच्यांनी सर्वानुमते जे विषय जसे करपाक जाय आसले जसे की आमचे हांगासर एक अडवलपाल गांवान व्हडलो बुको विक्री करपाचो आसा. विक्री करून ताजो प्लॉटिंग करपाच्या जे कॅचमेंट वॉटर कॅचमेंट एरियेन येता तेजेर खर विरोध आमी दर्शयता आनी ते हांगासर कसलेच तरेचे हिल कटिंग करचे न्हू डेफॉरेस्टेशन न करचे झाडांची कत्तल चालू आसा तेजेर आमचो विरोध चालू आसा आणि हे आमी फुडें कशें व्हरोन दिवचे ना म्हणून ग्रामस्थांनी एकठांय ठरयता. फाटीं घेवची म्हणून थाराव पास केलो न्हू. हय आमी आयच्यो जे मिटिंगेन सर्वानुमते सगळे जाणांनी NOC जी फाटल्या दारान हे केल्ली ग्रांट केल्ली फोमेंटो रिसोर्सीस ही कशीच तुम्ही दिली ती आमी प्रश्न विचारले तेचे कडेन अनुत्तरीत आसा. कारण ही दिल्लेली जे कंपनीन एप्लिकेशन केल्ले मागच्या खाती NOC त्याच्या नंतर तर 2 ग्रामसभा जाल्ल्यान ताका कंडिशनली अबेन्सान दवरलेले आनी नाकारलेली तरी आसतना नंतरच्या फोर्टनायटली मिटिंगेन दिली तेन्ना ते जाता साहजिकच जाता की NOC इलिगल आसता म्हणून ती NOC रिवोक करची गेली. मजगती ग्रामसभेक सरपंच गजानन पालकर गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली. सरपंच मुद्दो असो आसा की सरपंचूच ना मिटींग कॉल करता आणि आमचो जो सरपंच आहा तो ह्या मिटिंगेन प्रेजेंट ना आमकां खबर ना तेजी कितें रिजन जालें पण आमी सेक्रेटरी आनी पंचायत बॉडी घेताले तेणी कितें रिजन दिला काय तुमी म्हणटा कांयच रिजन दिनासतना आमी तेंका प्रश्न हेजेर विचारले पण ते अनुत्तरीत आसा कांय सांगूंक शकले ना. सरपंचान आमकां खूब प्रश्न आसले विचारपाचे ते आमकां विचारूंक शकले ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा दिकरपाल दवल्ले वाठारांतली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात जाली. ह्या ग्रामसभेक भाजयेचो बाजार रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर अतिक्रमण आनी बेकायदेशीर बांदकामाचेर चर्चा जाली. उपरांत बेकायदेशीर बांदकामाक परवानगी मेळची ना तशेंच भाजयेच्या बाजाराक लागून थळाव्या आमदारा कडेन प्रस्ताव मांडला आनी रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर अतिक्रमणांचेर बेगोबेग कारवाय करतले अशी शिटकावणी सरपंच साईश राजाध्यक्षांनी दिली. आज आमची दवल्ले दिगरपाल पंचायती ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा खेळमेळी वातावरण जाली. लोकांचे जे प्रश्न आशिल्ले इनलिगल कन्स्ट्रक्शन्स जे गांवान वाडत आसा ताजेर पंचायतीन एक्शन घेवची. पंचायत स्ट्रिक्टली ताजेर एक्शन घेता ताची कामू सुरवात जाल्ली आसा. तुम्ही जाणात की पयर दवल्ले भागान जो गव्हर्मेंटान ODPचेर ग्राउंड म्हूण दाखयला थंय इनलिगल
रोड आनी हाजें काम चलतालें तें आमी स्टॉप केल्लें आसा. दवल्ले दिगरपाल गांवांत हाजे फुडें कसलीच इनलिगलिटी गोश्टी करपाक दिवचो ना हाजें हांव लोकांक आश्वासन दिता. गांवांत डेव्हलपमेंटाच्यो गोश्टी जावच्यो ताचे खातीर खुबशे गोश्टीचें आमी रेजोल्युशन घेतल्यात. आमच्या गांवांत सुंदर अशें एक सरोवर आसा दवल्ले पंचायतीच्या भागांत, ताजें डेव्हलपमेंट करचें. भोवमानेस्त गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत आनी आमचो नावेलीचो लाडको आमदार उल्हासभाई तुयकर हांचे कडेन आमी बरी बरी प्रपोजलां मांडल्या. ताचे भितर एक सरोवर ब्युटिफिकेशन, तशेंच गांवांत आमचे खुबशे शेतकार भाजी रोयतात पूण तांकां प्रॉपर मार्केट ना. तर दवल्ले काही भाग जे WIDन कॅनल्सा खातीर प्रॉपर्टी डिमार्केशन केल्ली, ती प्रॉपर्टी काही प्रोजेक्ट रद्द जाले पूण ती प्रॉपर्टी तशीच सरकारा कडेन आसा. आमी सरकारा कडेन मागलां की जे मारुती मंदिराच्या आजूबाजूक जो WIDन जागो घेतिल्लो थंय लोकल वेंडर म्हणजे जे शेतकार शेत रोयतात तांच्या खातीर एक वेंडर मार्केट बांदचें, तशेंच एक फूड कोर्ट बांदचो जातूंत गांवच्या लोकांक रोजगारूय प्राप्त जातलो. खुबशी प्रपोजल आसात. आमचे जे ग्राउंड आसा पंचायतीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताचे सायडीन साधारण 8,000 स्क्वेअर मीटर जागा आसा. थंय आमी एक प्रपोजल मांडला की थंय एक बरो एक मल्टीपर्पज हॉल, तशेंच हेल्थ सेंटर. आमी कुडतरेच्या भागान आमचे हेल्थ सेंटर येता. आतां व्याप भरपूर वाडला, ताचे खातीर आमी नावेली मतदारसंघा खातीर आनी दवल्ले जो भाग, दवल्लेचो थोडो भाग आमचो रुंडामाळचो भाग हो कुडतरे हातूंत पडटा. लोकांक बारीक बारीक कामां खातीर कुडतरे हेल्थ सेंटर वता, तर एक सेपरेट हेल्थ सेंटरूय आमी प्रपोज केलां. इलिगल वेंडर्स जे रस्त्यार बसतात, आमचो दवल्ले पावर ऑफ जंक्शन टील तो नेसा वचतो रस्तो, तसोच आमचे जे बाकीचो अर्दो भाग हो दिगरपाली कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा, तर तो लोक आमचो आखीबायस भागांतल्यान वता, म्हणजे रावंडफोंड जंक्शन टू मिलिटरी कॅम्प, ताजे आजूबाजूक जे इलिगल वेंडर्स आसा ते काडचे. ताचे खातीर हांवें पयरूच प्रपोजल ट्रॅफिक सेल मारगांव, मायना कुडतरी पुलीस स्टेशन तशेंच मडगांव टावन पुलीस स्टेशनाक सांगलां की जे इलिगल वेंडर्स रस्त्यार बसतात ताचो त्रास गांवच्या लोकांक जाता ते काडचे. पंचायत मंडळाक विश्वासात घेनासतना पंचायतीच्या सचिवान एडिको कंपनीक बांदकाम परवानो दिला. हे विशयावेल्यान आवडेक कोटंबीची ग्रामसभा भरीस तापली. पंचायतीन एडिको कंपनीक दिल्लो बांदकाम परवानो रद्द करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. आयतारा अवेडे कोठंबीची ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायतीन हेर पंचायत मंडळाक विश्वासात घेनासतना एडिको कंपनीक बांदकाम परवानो दिलो. ह्या विशया वयल्यान आदलो सरपंच आलुया आल्फान्सो आनी विद्यमान सरपंच भूपेंद्र देसाय हांचे मदीं वाद जालो. पंचायत मंडळाक विश्वासात घेनासतना खंय पंचायतीन एडिको कंपनीक बांदकाम परवानो दिला असो आरोप आदलो सरपंच आलुया आल्फान्सोन केलो. तशेंच संबंदीत कंपनीक दिल्लो परवानो फाटीं घेवचो आनी तो रद्द करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. जवळ जवळ हांव सरपंच आमी एका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिना म्हूण रेजोल्युशन घेतलें. कारण आमगे ते एक गांव पडटा कोटंबी विलेज, ते विलेजीन तितली पॉप्युलेटेड रेजिडेन्शियल घरां आनी TCPन ताका फ्रॉड हें केलां, टेक्निकल क्लियरन्स दिला. कितें एक्जिस्टींग रोड 100 मीटर रावंड रेल्वेची कॉलेज म्हणजे 100 मीटर ना, 4 मीटर मॅक्सिमम. आनी तेगेलो ओल्ड लॉरी उरता. इट इज व्हेरी डेंजरस वुमन. कॉलेज फटाफट आनी गाडी कोणी बायल एक करता. दुसरी गोष्ट आमगेल्या जवळ जवळ 300 लोकांनी सारमार गांवचे ब्रिजांनी कंप्लेन दिला की आमकां इंडस्ट्रियल झोन नाका आनी एनी मेगा प्रोजेक्ट तुमकां आमगे पंचायत जुरिडिक्शनाक नाका. आज सध्या प्रेझेंट कितें इश्यू जाला? आतां प्रेझेंट इश्यू जालें कितें, हें आतां सडनली सेक्रेटरीन ताका लायसन्स दिलें, कोणाक कळना. पंचायतीक बडीको कळना, सरपंचाकूय तेय नंतर हांवें तो पॉयंट रेज केलो. तेणी ग्रामसभेत दवरले आनी पंचायतीन डिसायड केलें कॅन्सल केलो. आतां जवळ जवळ 6 म्हयने कितें आतां रायट टू इन्फॉर्मेशन मागलें. रायट टू इन्फॉर्मेशन मागलें हें दिता म्हाका पंचायत बॉडी इज डिसायडेड. दॅट मिन्स तूं कॅन्सल केलना. तुज्यान हें अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन म्हाका रॉंग केलें. तेन्ना कळकळीत सामकी ती सगळ्या लोकांवटी हे सेक्रेटरी जाय त्यो बिल्डींग बांदले. आयज आमी अवेडे कोटंबी ग्रामसभा केली आनी खंय तरी फाटले 2020 इश्यू जाता तो म्हणल्यार एडिको फॅक्टरीचे एक्सटेंशन. खंय तरी हेजे फाटली पंचायत
ह्या पंचायतीचेर आरोप करता, ही पंचायत फाटली पंचायतीचेर आरोप करता. खंय तरी जे ती इंडस्ट्रीज आसा तेका एक्सटेन्शन करपाक हांगा खर विरोध दाखयला आसा. अरावंड 300 लोकांनी हेजी पयलीं सायनी दिल्ली आसा. पूण ज्या प्रमाणे ही पंचायत जाल्यार तो डिपेंड जे आसा तो आमी न्यू पंचायत असले परमिशन पयलीं जे पंचायती आनी आतां खंय तरी परत एक लायसन्स बंद केल्ले आसा. पूण त्याचे परत एक जे एग्रीकल्चर फॅक्टरी आसा परत एक्सटेन्शन करता. पूण आतां तो पयलींचो जो सरपंच आसा हालोलुया तेणें हेचेर हो इशू थांबून दवरलेलो आसा. आनी खंय तरी परत पंचायतीचे आरोप करता कमी करता. पूण त्या प्रमाणे आज सांगले आसा. तरी पूण हो इशू आसा तो खंय तरी बंद एंड जावपाचें काम करता. पूण हेजेर फुडें कोर्टांत तशेंच PCP पंचायत सेक्रेटरी हे बद्दल लेटर दिवपाचो स्कुलांनी तशेंच शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात फक्त देवनागरी कोंकणीनूच शिक्षण दिवप योग्य, कारण रोमी भाशेच्यो बोलयो वेगळ्यो आसात अशें स्पश्ट मत फादर मावजीन आतेल हांणी उक्तायलां. मजगतीं कोंकणी ही मराठीची भयण तशेंच म्हजी मायभास कोंकणी, म्हजी आवय जाल्यार मराठी भास म्हजी मावशी. मात ह्या दोनूय भासांक जर बोली भाशेंच्या वादांत घुसपावंक नाशिल्लें तर आयज ह्यो दोनूय भासो समांतरीन वयर सरता आशिल्ल्यो अशें विधानूय ह्या वेळार फादर आतेल हांणी केलें. पयले सुवातेर राजभास कायद्याक हात लावन सोंपोवन करून सोंपोवन वयतालो. रोखडेच मराठी भाजी उठल्यात ते रोखडेच. दुसरें इस्कॉलांनी शाळांनी फकत जावंक जाय देवनागरी रोमी न्हय. कित्याक रोमी खंयची रोमी एक भाशेन रोमी बरयता. खंयची रोमी भुरग्यांक शिकयतलो. दुसरे सुवातेर रोमी आनी देवनागरी तर जाली. धर्मा मध्ये खूब पकडली. क्रिस्तांव आसा पळय ते रोमी कोचून आसात आनी हिंदू आसा पळय ते देवनागरी कोचून आसात. ओ मराठी खंय दिले ही फूट आमकां जाय. आनी देवनागरी शिकून प्रश्न कोणाक? प्रश्न जाणट्यांक. प्रश्न भुरग्यांक ना. ते भुरगे मुळीस्तान देवनागरी शिकतात. ताका प्रश्न आसा ताका प्रश्न ना. प्रश्न म्हणटा पळय तो जाणट्यांक व्हडल्यांक. हांकांय पर्यंत न्हय, हे भोंवतात पळय तांकां पर्यंत न्हय. हे धरून पॉलिटिक्स करून करता. कोंकणी मराठीची भयण आनी म्हजी कोंकणी म्हजी तर आवय नाल्यार मराठी म्हजी मावशी. आनी जर तर पयलेच तान झूज तर करूंक ना मराठीन कोंकणीचेर ती बोली म्हूण आनी ती हिणसावंक ना जाल्यार दोनूय भासो वयर सरपाच्यो. दोनूय भासांक हो वाद दोनूय भासांक मार दिला आनी ताचो फायदो काडला इंग्लिशीन. गोंयांत सध्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. देखून कुंय दूधसागर जीप टूर एसोसिएशन आनी थळाव्यांनी आयतारा व्हडा संख्येन एकठांय येवन सरकारान दूधसागर पर्यटन हंगामाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हणून दूधसागर देवाक गाराणें घालें. आयज आमी 431 लोक आमी आमचो देवस्थानाचे गांवकार ह्या भागाचे तांकां आयज आमी आपूण आयज एक 431 लोकांचे तर्फे आमी एक देवाक सांगणी केला. कितें म्हणून की जो आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आमी आमचो सावड्डेचो BJPचो मंडळ अध्यक्ष
तेजे कडेन दिल्लो आसा तो मंडळ अध्यक्ष आमचो प्रपोजल मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन गेल्लो आसा. तो बरे भशेन आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आमचो सगळो दोतोरान मान्य करून दिवन आमची सगळ्यांचो रोजी रोटीचो जो प्रश्न आसा तो मान्य करून दिवचो अशें म्हणून आमी गांवकारां हातीन एक सांगणी करून घेतला. खंयची देवा? दुसरा आजोबा. कित्याक लागून अशें उरला? कितली मागणी तुमची आसली? पळय आमची मागणी व्हडली काय ना. जी वेबसायट आमी तयार केल्ली, जे आमी पयशे खर्च केल्ले ती वेबसायट आमकां दिवची हो एक मुद्दो आसा. दुसरो आमचो मुद्दो जो आसा तो आमचो GTDC जो कावंटर पयलीं घातलेलो आनी थंय भरमसाट पयशे जे घेताले तो एक आमचो मुद्दो आसा तो कॅन्सल करचो म्हणून. आनी तिसरो जो मुद्दो आसा पळय तो आमची वेबसायटीचेर घेवन आमी सगळे गव्हर्मेंटाक सगळी ज्यो कितें गव्हर्मेंटाची ज्यो कितें GST म्हण त्यो सगळ्यो आमी फुलफील करपाक आमचो तो हें आसा. इतलेंच आमचे सरकारान तुमकां कितें 100 रुपया कमी करता म्हणल्यार तेजेर तुमी हॅप्पी ना? पळय सरकारान 100 रुपया कमी केल्या बरोबर मान्य करता हांव, पूण वेबसायट जी आसा पळय ती आमची वेबसायट ती वेबसायट तेंचे कडेन दवरून आमची पयशे कमी करून कितें म्हणून फायदो? आमची वेबसायट घेवन तिसरो मनीस चलयता जाल्यार तेजो फायदो आमचो स्टेक होल्डर म्हणून कितें म्हणून आमचे गांव. तिवरे उमरगांव ग्रामपंचायतीत आयतारा पहिल्याच फावट बायलांची ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेक सुमार 80 बायलांनी भाग घेतिल्लो. ॲडव्होकेट विधाता देसाई हाणें बायलां संबंधीच्या कायद्यांचें मार्गदर्शन केलें. तशेंच बायलांचेर जावपी अत्याचार आनी तांचे आड उबारपाची पावलां हांचे विशीं बायलांक तिणें मार्गदर्शन दिलें. आमी आयज फर्स्ट महिला ग्रामसभा हांगा ऑर्गनायज केल्या, जी आमी म्हाका दिसता फाटल्या टर्माक डेप्युटी सरपंच आशिल्लो आनी आतां हांव सरपंच आसा. फाटलीं 7 वर्सां जालीं हांव राजकारणांत आसा. फाटल्या 7 वर्सां हांव ही पयलीच ग्रामसभा केल्या, महिला ग्रामसभा. सो आमच्यो ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसतात, पूण आमी चिंतलें की आमची 3 महिला पंच आसा जी आयज तिगाणाचेर वेल बिजनस आसा. सो ती पंच आमी महिलां खातीर खुबशें काम करता. आमी वेगवेगळी एक्टिविटी घेता, स्पर्धा घेता. महिलां खातीर आमच्या ज्या वाठारांत आमच्या तिगांवांगडा पंचायतीन जितली महिला आसा तेंच्यो समस्या आयकून आमी वेगळे वेगळे तांकां उपक्रम दवरता. तितूनच आमी चिंतलें की महिला ग्रामसभा घेवन तेंचे जे कितें प्रश्न आसा ते आमचे कडेन पावचे जावं आमकां आनी कितें करपाक जाय महिलांक लागून. वेगळे वेगळे क्षेत्रांतली महिला आयज हांगा येयल्ली आसा आनी सांगप म्हणल्यार खूब बरें दिसता. आयज आमी आमच्यो ज्यो ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसा तेज्या परस आयज महिलांची उपस्थिती चड लागलेली आसा. आमची ही पयलीच ग्रामसभा तिवरे उमरगांव पंचायतीन पयलीच ग्रामसभा आयोजीत केल्या आनी आयज उपस्थिती खूब आसा महिलांची. फोंडा थंयच्यान म्हाका हांगा टॉक दिवपाक पयलो बेज्ड ऑन द वुमन इश्यूज. आनी जेन्ना हांवें हे इश्यू स्टार्ट केलो तेन्ना हांवें मदर टंग कोंकणी लँग्वेज यूज केली. तेजेर म्हाका खूब इंटरेक्शन मेळ्ळें. कितलेंय शिकलें पूण आपणान भाशा विसरपाक जायना. सो जेन्ना कोंकणींतल्यान स्टार्ट केली तेन्ना म्हाका सगळ्यांनी पण एन्जॉय केलें. तितूंतूच हांवें थोडे दिसतात एक विडियो काडलो की तांकां वाज येवची म्हणून. आनी थोडी अशी गोश्टी आसल्यो त्यो तेंकांय खबर नासल्यो. सो म्हाका दिसता की अशी प्रोग्राम आनी खूब जावपाक जाय. आनी मेनली इन रिमोट एरियाज कित्याक बायलां भायर सरतली जेन्ना आमीच ताका चान्स दितले. आनी म्हाजे सारके इवन आनीकूय एडवोकेट आसा जे मुखार सरून अशे प्रोग्राम करपाक रेडी आसतली. ओके, सो आज ह्या ग्रामसभेक महिला ग्रामसभेक तुमी प्रामुख्यान खंयच्या विशयाचेर टॉक दिला? मेनली म्हागे टॉपीक आसलो पॉश एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्ट ऑफ 2013 जे आयिल्ले 2013 पूण खुबशे लोकांक खबर ना. सेकेंड डोमेस्टीक वायलन्स एक्ट. दर वर्सा कळंगुटे पर्रा वाठारांत जावपी पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनाची आकाशकंदील सर्तीची तारीख फुडें धुकल्ल्या. अंदू वर्सा ही सर्त 9 नोव्हेंबराक जातली अशी माहिती कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या. हवामान खात्यान 29 ऑक्टोबराक कांय वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायल्ल्यान आकाशकंदिलाची ही सर्त 9 नोव्हेंबराक दवरल्या. फेस्टिवल ऑफ लायट्स ही स्पर्धा आमकां फुडें व्हरची पडली. म्हणजे तारीख जी 29 फायनल केल्ली ती आमी फुडें व्हरता. कित्याक रेन गॉड जो हांव केन्ना सकला म्हणजे पावस धाडीत ते जावंक जायना. 29 पावस दाखयता अशें
वेदर फोकास्ट हाचेर आमी पयल्लो आहा तियात्राचेरूय दाखयता आनी त्या खातीर आमी स्पर्धा चिंतली की ह्या फावटी फुडें व्हरया आनी ही स्पर्धा आमी 9थार दवरलेली आहा. सगळे पार्टिसिपंट्स गोंयभर जे पार्टिसिपंट्स येता आपलो आपलो आकाश कंदील घेवन येता तेणी येवचे अशें मागता आनी जे स्पर्धेक आमी दवरलेले आहा की 4000 आकाश कंदील येतले ते ह्या फावटी 4000 आसचे 4000 वयरूय आसचे आमी 4000 वयरूच बल्ब घालून दवरतले रेडी. आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करचे आनी ही फेस्टिवल ऑफ लायट्स बरे मोठ्या दबाज्यान मनोवया आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान त्या स्पर्धेक येता म्हणून आमकां सांगला आनी सगळ्यांक आमी गोंयकारांक थिंगा वेलकम करता. बरो व्हडलो स्टेज प्रोग्राम आसतलो तितून आमचे लोकल आर्टिस्ट जे आमचे गोंयचे कलाकार आहा गोंयचे स्टेज परफॉर्मर्स आहा डान्सर्स आहा ट्रेडिशनल डान्सर्स आहा हे सगळे थिंगा स्टेजीचेर परफॉर्म करतले. आमी बार्रा सिटीजन्स फोरम एसोसिएशन दर एका वर्सा फेस्टिवल ऑफ लायट्स द वर्ल्ड्स लार्जस्ट गॅदरिंग ऑफ आकाश कंडील्स ही स्पर्धा आमी पोर्रा गांवान मनयतात आनी दिस इयर वी आर होल्डिंग इट organizing it for the people of Goa for the 10th year. आमचो 10वा वर्स जावना. This will be our 10th anniversary of the Akash Kandil competition presentation. Due to unpredictable weather in Goa, we have decided to reschedule our competition, which was to be held on the 29th of this month. 29थार हो कॉम्पिटिशन जावपाक आशिल्लो तो आमी रिशेड्यूल केल्लो आहा एंड द न्यू डेट इज 9th of November 2024. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.